नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनात येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. धर्मांतर रॅकेटार अटक आशिल्ली आयशा उर्फ SP कृष्णा फंड मॅनेजर म्हूण करताली काम लश्कर-ए-तोयबा PFI PSDI ह्या कट्टरपंथी संघटना कडेन आशिल्लो रॅकेटाचो संबंद. धडे सावर्डेकरांचो मिराबाग बंदाराक विरोध कायम. प्रकल्प हाडच्या पयलीं सरकारान दिवची पुराय म्हायती म्हूण थळाव्यांची मागणी. तुये हॉस्पिटल GMC करचे लिंक. हॉस्पिटलांतल्या नोकऱ्यांनी पेडणेकारांक दिवचे प्राधान्य. तुये हॉस्पिटल कृती समितीची मागणी. पावसाळी अधिवेशनात 4119 प्रस्नांचेर जातली चर्चा. विद्यापीठ पेपर फुटीचे प्रकरण, कमीतदाद जाग्यावेल्या घरांचो प्रस्न आनी कायदो वेवस्थेच्या विशयावेल्यान गाजतली विधानसभा. सांगावेलो बंकळ गांव अजुनूय पळयता उदरगतीची सपनां. गांवांत वचपाक तो धड रस्तो, तो पिवपा खातीर उदक. पावसाळ्यांत यो वच करपा खातीर सांकवाचो घेवचो पडटा आदार. आनी शिवोले रायवाड्यार नियोजीत हावजिंग प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध. प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी करची रद्द. थळाव्यांची पंचायती कडेन मागणी. आता खबरो विस्तारात. आयतारा तुये हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन जाहीर सभा जाली. हे सभेत तुये हॉस्पिटल GMC लिंक करचे तशेंच हॉस्पिटला वरवीं तयार जावपी रोजगारांक पेडणेकारांकूच प्राधान्य दिवचे अशी मागणी तुये हॉस्पिटल कृती समितीन केल्या. GMC वांगडा तुये हॉस्पिटल लिंक करूंक ना जाल्यार आक्रमक निर्णय घेतले म्हूण तुये कृती समितीन शिटकावणी दिल्या. तुये हॉस्पिटल कृती समितीन आयतारा जाहीर सभा घेतली. हे सभेक पेडणेचे शेकड्यांनी लोक हाजीर आशिल्ले. तुये हॉस्पिटल GMC लिंक करचे तशेंच हॉस्पिटला वरवीं तयार जावपी रोजगारांक पेडणेकारांकूच प्राधान्य दिवचे अशी मागणी तुये हॉस्पिटल कृती समितीन केल्या. GMC वांगडा तुये हॉस्पिटल लिंक करूंक ना जाल्यार आक्रमक निर्णय घेतले म्हूण तुये कृती समितीन शिटकावणी दिल्या. टेबलार बसून तू गोय असेंब्लीच्या फ्लोराचेर ह्या आमदारान दोन डिमांड दवरपाक जाय. एक म्हणजे जी रिक्रुटमेंट हांगासर जातली ती 500 जावं 1000 जावं. त्या रिक्रुटमेंटा खातीर मानवे मतदारसंघाच्या जनतेक किंवा पेडणे तालुक्याच्या जनतेक मिनिमम म्हणतात तसे 40% रिझर्वेशन तेणे आमकां दिवपाक जाय. जर 10 नोकरे भरले जाल्यार 4 आमचे आसपाक जाय. 80% we want 80% reservation. 80% reservation. 80% त्याच्या पलीकडे दुसरे म्हणतात ते. सेकंड विषय तेका हांव सांगता. फाल्यां तूं हो प्रश्न तेका थंयसर घालपाक जाय. तुका खरेंच कळना आसा जाल्यार की ते पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हलाचेर तुझे सरकार चलता. टेंडराचेर वचनाका. टेंडराक हाडून तुम्ही आनी 5 वर्सां कंप्लीट करचे ना. हे आरोग्याच्या दृश्टीन हो प्रकल्प आसा. हो प्रकल्प इमिजिएट कमिशन जावप ही काळाची गरज आसा. आणि हेल्थ मिनिस्टराक हेचे उलोवपाचो हेचो नैतीक अधिकारच ना कित्याक ही बिल्डिंग अजून प्रमोद सावंतान हेल्थ मिनिस्टराकडे दिल्लीच ना. सो तेका लागून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय आज आनी 9 म्हयने न्हू 26 जानेवारी 2026 या दिसा हे हॉस्पिटल GMC ची संलग्न फुल्ली कमिशन्ड हॉस्पिटल आमकां जावपाक जाय. हेच्या खातीर जर ह्या मुख्यमंत्र्यान फाल्यां जर असेंब्ली फ्लोर ऑफ द हाऊस जर आमकां जर आश्वस्त करूंक ना पेडणेकारांक आनी तमाम गोंयच्या जनतेक जाल्यार पेडणे तालुक्यातल्या तमाम जनतेन एक तयारी दवरपाक जाय की पणजे वचून आमकां मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर वचून आंदोलन करचे पडटले. फक्त आमच्या जीवाचेर हे खेळटात. तांकां निवडून हाडलेले आमी आसात. जेन्ना एअरपोर्ट जेन्ना आयुष्य हॉस्पिटल ह्या टायमाचेर आमी ह्या कोलवाळे पुलाचेर बसून धरणां धरलेली आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक सर्विशे मेळपाक जाय म्हणून. आयज हेंच्यांनी सगळे जमनी आमचे हडप केले. हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदतां येता त्या 15 ऑगस्टाक की सगळ्यांनी हांगा धारगळी येवन काळो बावटो दाखोवन एक वरांची हिंसर ह्या दाखोवपाची तरच आमकां हांगा न्याय मेळटलो. नाल्यार आमकां न्याय मेळपाचो पेडणेकारांक ना. आमी मागासवर्गीय म्हणटात. आमकां मागासवर्गीयाचे कितें मेळटा? कितें सर्विशे मेळटा? आयज आमचे भुरगे शिकलेले ना कितें ना जाल्यार हांव सगळ्यांक हात जोडून मागता परत एकदा की आमी 15 ऑगस्टाक
काळो बावटो धरून ना तुझा आम्ही धरणा धरूया. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयच्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात जाता. गोंय विद्यापीठ पेपर फुटीचे प्रकरण, कमी जाग्यावेली घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार, तशेंच सभापतीन एनडीएच्या बसकेक लायिल्ली हजेरी, तशेंच कायदा आनी वेवस्था, सोरो घोटाळो हे विशय अधिवेशनात गाजतले. सोमारच्यान सुरू जावपी पावसाळी अधिवेशनात 4119 प्रस्नांचेर चर्चा जातली. 789 तारांकीत जाल्यार 3330 अतारांकीत प्रस्नांचो आस्पाव आसा. ते भायर 16 सरकारी आनी 15 खाजगी विधेयकांक चर्चेक येतली. गोंय विद्यापीठ पेपर फुटीचे प्रकरण, कमनीदाद जाग्यावेली घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार, तशेंच सभापतीन एनडीएच्या बसकेक लायिल्ली हजेरी ह्या विशयां वयल्यान ही विधानसभा गाजतली इतलें मात खरें. सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर करपा खातीर स्वतंत्र विधेयक आसतलें. ते भायर खाजगी जमनीवेली घरां आनी कमनीदाद जमनीवेल्या घरां खातीरूय वेगळें विधेयक आसतलें. ते भायर गुन्यांवकारी घडणुको वाडिल्ल्यान कायदो आनी वेवस्थेचो प्रस्न, तशेंच सोरो घोटाळ्याच्या मुद्द्या वयल्यान विरोधक सरकाराचेर तुटून पडटले. फाल्यांच्यान विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन जें आसा तेजी सुरवात जावपाची आसा आनी हें जें अधिवेशन आसा हे अधिवेशनाचेर खुबशे तरेन लोकांचें लक्ष आसतलें, कित्याक ह्या अधिवेशनान विविधशे मुद्दे ह्या अधिवेशनान येवपाचे आसात आनी तेजेर लोकांचें लक्ष आसा. गोंयान लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी कमी पडटा. खुबशे क्रायम्स आमी ह्या दिसांनी गोंयान पळोवंक शकतात आनी तेजेर ओपोजिशन सरकाराक धारेर दवरूंक शकता. तशेंच कोमुनदाद लँड इशू, जी कोर्टान जी ऑर्डर काडलेली आसा, कोमुनदाद लँड सगळी जी घरां आसात ती डेमोलिशनाक येयल्ली आसात. तशेंच कोमुनदाद लँड आनी तशेंच मेन म्हटल्यार प्रायवेट लँड जी आसा, तशीच मागीर गव्हर्मेंट लँड, हे सगळ्यांचेर खंय तरी एक ह्या विधानसभेच्या अधिवेशनान खंय तरी एक बील येवपाची शक्यता आसा आनी ह्या बिलाचेर खूब अशी डिस्कशन जावपाची शक्यता आसा. सो हे महत्वाचे इशू आनीकूय आसात. युनिव्हर्सिटीन तुमी पळयलें आसतलें पेपर लीक प्रकरण, तितून खुबशे अशे भानगडी घडलेले आसा. तशेंच लँड ग्रॅबिंग अशें पळयलें जाल्यार मेन म्हटल्यार लिकर स्कॅम जो आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो वाडत आसा आनी आम आदमी पार्टी म्हण, गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हण ह्या इशूचेर खुबसो असो आपलो आवाज प्रेस कॉन्फरन्सांच्यान काडीत आसात. सो हे सगळे जे इशूज आसात ते इशू खंय तरी एसेंब्लीन कशें कितें येतले आनी कशें कितें ओपोजिशन रुलिंगाक धारेर धरपा सारकें अशें धारेर धरतले, कशें मंत्र्यांक प्रश्न विचारतले, हेचेर आख्खे गोंयकारांचें लक्ष आसा. आतां हितून भितर पळय सारकें अशें आसतलें जशें हांवें तुमकां सांगलें तशें 22 आमदार जे आसात ते रुलिंगाचे आसात आनी ते रुलिंगाचे आमदार ओपोजिशनाक खंय तरी फाटीं दवरून, म्हणजे 7 आमदार जे ओपोजिशनाचे आसा तांकां खंय तरी फाटीं दवरून आपले प्रश्न मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतले. ही सुद्दां सत्ताधारी पक्षाची जे सत्ताधारी जो अलायन्स आसा तेंची ट्रीक आसूं शकता, जेणे करून ओपोजिशन सुद्दां आसात ते खंय तरी फाटीं पडोंक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुक्तीच्या 63 वर्सां उपरांत गोंय उदरगतीच्या मळार नेटान पावलां मारीत आसा. गांवागांवांनी रस्ते, लायट, उदक आनी हेर गरजेच्यो सुविधा पावल्यो. पूण सांग्यावेले बंकळ गांव अजूनय उदरगतीची सपनां पळयता. गांवांत वतलो जाल्यार धड रस्ते ना, नळाचें उदकूय ना. गांवांतल्यान मुख्य रस्त्यार येतलो जाल्यार 6 किलोमीटर चलत वचचें पडटा. पावसाळ्यांत कुशाळटी न्हंयचें उदक वाडटा, ताका लागून पलतडी वतलो जाल्यार साको बांदल्या शिवाय पर्याय ना. सांग्यावयल्या बंकळ गांवची अवस्था पळयली जाल्यार मुक्तीच्या 63 वर्सां उपरांतूय गोंय खऱ्यांनीच विकसीत जाला काय कितें असो प्रस्न उप्रासले बगर रावना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विकसीत गोंय 2037ची मोख दवरल्या खरी. मुख्यमंत्र्याचें हें सपन पुराय जावपाक अजून 12 वर्सां आसात. पूण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून पळयत जाल्यार 2037 उपरांतूय गोंय विकसीत जातलें हाची कितें गॅरंटी. सांगे तालुक्यांतल्या बंकळ गांवांत वतलो जाल्यार पक्को रस्तो ना, पिवपा खातीर नळाचें उदक ना, उदका खातीर लोक बांयचेर निंबून आसात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसाळ्यांत कुशावती न्हंयचें उदक वाडलें जाल्यार यो वच करपाची वाटूय बंद जाता. पलतडी वतलो जाल्यार स्वताच्या बोल्सांतले पयशे म्हणून साकव बांदपाक जाय. नाकडा पुलावल्यान एक मरे ते पूल आमकां कोणूच एक आमदार जो आमकां पळयना मरे. तो प्रसादान म्हणा आपण आनी कांय ना म्हणा, दावे पावट मारचें हो तर आमकां कांय सांगना. मत घालतना आमी आमगे घराची विशय मत घालता ताका ह्या हेका सुभाष पवार. आमकां दोळ विकून पळयना तो, गरिबां पळयना तो, मत भाटकारांक पळयता. आतां तुमी बरें बी ना जाल्यार कितें करतात? बरें ना जाल्यार कितें करून व्हरता मरे एकामेकाक फाटी मारून.
कालचा आतां उदक सोडून आहा ताका न्हू काल 3 फावटी वयलो ते सोमारा वयलो मरे मंगळार वयलो बुधवार वयलो विकती घेवन घातले फॉरेस्ट मारून दिना न्हू ते बांदून वयले आतां हें कितें आतां अमने एकल्यान आतां घर बांदपाक मुगार बी केला म्हळ्यार तशें पयलीं आहलें 7 घरां मरे तशीं घरां वाडटालीं ती म्हळ्यार एकूच भुरग्यांक शिकोवपाक त्रास जाता मरे. पावसाळ्यात बंकळ गावच्या लोकांचे सामकेच हाल जातात. पलतडी वतलो जाल्यार साकोव बांदचे परस पर्याय ना. लाकडाचो साकोव बांदपा खातीर स्वताच्याच बोल्सांतले पयशे मोडचे पडटात. रानांतली लाकडां हाडलीं जाल्यार रान खात्याचे त्रास ते वेगळे. विद्यार्थ्यांकूय शाळेत वचपा खातीर ह्या साकवाचोच आदार आसा. कोण सीक पडलो जाल्यार खांद्यार मारून व्हरचें पडटा. एकूणच बंकळ गांवांतल्या लोकांची सामकीच गैरसोय जावन रावल्या. न्हंयेर पूल बांदलो जाल्यार तितलोच आदार जातलो म्हणून लोक सांगतात. आयकात बंकळ गांवच्या लोकांची व्यथा. आमी आतां 15-20 वर्सां जालीं ह्या लाकडाचो पूल घालता. आमकां भरपूर त्रास जाता कित्याक पळय कितें तांदूळ जावं कितें सामान व्हरपाक कितें आमकां घरा कितें जें सामान पळय जाय पळय न्हू तें पुला वयल्यान व्हरचें त्रास खूब पडटा. आनी कोण बरो जाणटेलो जावं नेण्टे बारके भुरगीं जावं कोण बरें नाल्यार बी आमकां ते घरार मारून हाडून 108 घालचें पडटा रस्त्यार मेन हायवे. आमी आमदाराक सांगलेलें म्हळ्यार आमदार ते काना मुखार घेतना. आतां आमदार म्हणटा कितें इतले फोंड येयला तितले फोंड येयला म्हणटा खंय आमचो गरजना वयता पळयना ते बरें ना जाल्यार घड्या बांदून थंय इतले पळय आतां कमीत कमी 2-3 किलोमिटर सकून आमी हाडटा ताका आनी येवच्या पुला ह्या लाकडा पुला वयल्यान ताका आमी हॉस्पिटलांत व्हरता. 108 मारून रस्त्यार हाडून येवचें पडटा आमकां हांगा हायवे. आमकां साकोव घालपाक एक 7-8 दीस तरी जाय आमकां आनी मान्यां सोदचें पडटा. लाकूड मेळना तर रानांत फॉरेस्ट त्रास करता आमकां कितें मोठे कितें मारून हाडून घातलें जाल्यार तेय त्रास करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिवोले रायवाड्यार नियोजीत हावसिंग प्रकल्पाक खर विरोध करीत थळाव्यांनी एकठांय येवन निदर्शनां केली. आमकां हो प्रकल्प गावात नाका, ह्या प्रकल्पाक दिल्लो परवानो बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी पंचायती कडेन केली. शिवोली रायवाड्यार नियोजित हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. या प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी रद्द करची असो सूर तांणी लावन धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या प्रकल्पात 16 फ्लॅट आणि 1 स्विमींग पुलाचो आस्पाव आसतलो अशें कळटा. चालू आहा काम त्या प्रोजेक्टा कडेन आमी आमच्यो बायलो धालो खेळटाले. आमच्यो परंपरागत जे रिती रिवाज जावन येयल्या पळय आज आमी चवथ मनयता, दिवाळी मनयता, नागपंचम मनयता, कित्याक मनयता आमच्या जाणट्यांनी आमकां ही वाट बरी दाखोवन दिल्ली आसा आनी तिच्या पानंतरा बी आमचें कर्तव्य आसा. आमची गांवची बायलां हांगा धालो खेळटाली आनी धालो खेळटाना ती कामळ जी आसता पळय धालाची सावाद मारता म्हणटा पळय ते सावाद हांगर ती कामळ हांगर उडयताली ह्या जाग्यार. आनी हो जागो तो सावताचो जागो म्हणून तो उरोवंक जावो, शाबूत उरोवंक जावो. ते शाबूत दवरपाचें काम आमच्या वाड्याचें कर्तव्य आसा आनी तें आमी करूंक जाय. आनी ह्यो ज्यो बेकायदेशीर घडटा पळय गोश्टी त्यो कश्यो घडटा तें आमकां खबर ना. पूण ह्या संदर्भान आमचे वाड्याची जी कमिटी धाडोबा देवस्थानची कमिटी आहा ते कमिटीन सगळ्यो सहकार केल्ली आहा. ग्रामपंचायतीच्यो किंवा BDAच्यो किंवा कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर केल्ली आसा. पूण इतके केले आसतना ते कायदो कित्याक एक्शन घेयना हें कळना. आमी कितें म्हणटा कायदो हो आमकां जनतेच्या बऱ्याक लागून केल्लो आसा आनी जनतेन आपलें बंधन घेवन आमी एकामेका कडेन भाऊ बंदीन कशें रावप, चलप, एकामेकाक सांबाळप कशें आनी एकामेकाक आदर करप सगळ्यो गोश्टी कायद्यान येता. आनी वी से देर लॉ इज एबाव ऑल. कॉन्स्टिट्युशनल लॉ इज एबाव ऑल. तो कायद्याची कुयदाद सरकार कित्याक घेयना आनी आमकां न्याय कित्याक घेयना हें आमकां कळना. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन की कायदो इज एबाव ऑल म्हणून आमी सगळी इंडिया मानता. लॉ इज एबाव ऑल त्या कायद्याची हेंचेर एक्शन घेवन कायदो इज एबाव ऑल म्हणून आमकां दाखोवपाचें तुमी. हो प्रोजेक्टाची फायल दिल्या उपरांत कंप्लेंट दिली कमिटीन आनी गांवच्या लोकांनी. जेन्ना पंचायतीक दिली पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडली. त्या स्टॉप ऑर्डराचेर तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यान स्टे ऑर्डर हाडली पंचायतीचेर. स्टॉप ऑर्डर काडल्या ताका लागून स्टे ऑर्डर हाडून तेणी परत प्रोजेक्ट चालू केलेलो.
हांव म्हणटा केन्ना डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन तांकां स्टे ऑर्डर दिवच्या पयलीं DCPक घेवन हांगा येवन ते रोड कितलो आहा बाबा तो प्रोजेक्ट थंयसर जावंक येता काय ना तो तेंच्यांनी येवन पळोवचें हांगा. आनी हांव मिनिस्टरा कडेन मागता DCP मिनिस्टरा कडेन मातशे DCPचे जे ऑफिसर आहा तेंचेर एक्शन घेवचें आनी तांकां सांगचें की हांगा येवन हे जो रोड आहा कितलो मिटर आहा तो मातसो तेंच्यांनी हांगा येवन आमकां सर्वे करून आमकां दाखोवचो. रिगार्डिंग राय प्रोजेक्ट 2 महिने पयलीं एक कन्स्ट्रक्शन लायसन पंचायतीन येयलें. सो नेक्स्ट डे वॉर्ड मेंबराक आमी जो वॉर्ड मेंबर कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आहा ताका आपयलें, मॅडम तुज्या वाड्यार हे लायसन येयलां, सो कायंडली तूं चॅक कर आनी तुजें जर ऑब्जेक्शन आहा तूं रायटिंगान सोमतें घाल. सो तेणी कोणी तेंच्यांनी एफर्ट्स घेतले ना मेन म्हणजे. सो 2 महिने कन्स्ट्रक्शन लायसन ह्या पंचायतीन आसलें 2 months. सो कोणी तेंच्यांनी एक कंप्लेंट विदाउट सर्वे नंबर तेंच्यांनी रॉंग घातलो. ती कंप्लेंट हांगा तेंच्यांनी हांगा इनवर्ट केली पंचायतीक. आमी सर्वे नंबर चॅक करना जाल्यार तो सर्वे नंबर रॉंग आसा. सो आमी कन्सर्न वॉर्ड मेंबराक परत सांगलें की हे कंप्लेंट रॉंग आसा, तो सर्वे नंबर चेंज कर आनी परत री कंप्लेंट घाल. कित्याक सर्वे नंबर दुसरो जाल्यार दुसऱ्याक नोटीस वयतली सर्व करची पडटली. सो तेंच्यांनी ती केली ना. 2 महिने ती कंप्लेंट हांगाच म्हणजे फायल हांगासरूच जाल्ली पंचायतीन आसा. 2 महिने आमी तांकां सांगलें सगळें बाबा तुमी तांकां आपयले, वॉर्ड मेंबराक आपयले आनी देवस्थान आहा थंयसर देवस्थानाचे मेंबर येयले हांगा सगळे. सो तांकां आपयलें बाबा अशें आहा तुमी कितें आहा तें करा, कित्याक आमकां चड तेंप आमकां ती घेवंक मेळना पंचायतीन, कित्याक एक सर्टन टायम लिमीट आसता कसले गजाली. सो तेंच्यांनी ती एफर्ट्स घेतले ना म्हणजे कंप्लेंट बाबा घालपाक की बाबा ती आमकां नाका त्या टायमार. गोमंतक TV खातीर स्नेहा सोटीकर. राज्यात पावसाचो नेट सुरूच आसा. हवामान खात्यान 26 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत बरोच पावस झडला. काणकोणा फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड 107.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या, जाल्यार पोन्ने गोंयांत सगळ्यांत कमी 28.3 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. गोंयांत मुसळधार पावसाचो नेट सुरूच आसा आनी IMDन दिल्ल्या आयचे म्हायतीन फुडले जे 7 दीस आसात तितूंत कंटिन्युअस येलो अलर्ट दिल्लो आसा. म्हणजे 26 जुलय पर्यंत गोंयांत IMDन येलो अलर्ट दिल्लो आसा. जाल्यार फाटली 24 वरां आमी पळयलें पावस गोंयांत मुसळधार पावस पडटा आनी सगळ्यांत चड पावस पडलो तो काणकोणा 107.8 मिलीमीटर काणकोणा पावस पडलेलो आसा. तशेंच तेजे फाटोफाट केप्यां 80 मिलीमीटर पडलेलो आसा. सांग्यार ऑलमोस्ट 70 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. फोंड्या 65 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तसोच मडगांव 64 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. धारबांदोड्या पळोवपाक गेले जाल्यार 54.3 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. सांखळे पळोवपाक गेले जाल्यार 48.4 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. मार्मुगांव म्हणजे वास्को पळोवपाक गेले जाल्यार 44.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. दाबोले 41 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पेडण्या 38.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पणजे 37.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच म्हापसा 29.2 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. आनी ओल्ड गोवा सगळ्यान कमी 28.3 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. सो IMDन दिल्ल्या आयचे म्हायतीन फुडले जे 7 दीस आसा तो असोच पावस पडपाचो आसा आनी हेजो परिणाम जो आसा तो आमी गोंयच्या रस्त्यांचेर पळोवंक शकतात. खुबशे रस्ते अशे हांगा भरलेले आसात. तशेंच खूब कडेन खुबश्या वाठारांतल्यान आमकां जी म्हायती मेळटात खूब कडेन झाडां बीन कोसळटात. सो IMDन अशी म्हायती दिल्ली आसा की फुडले 7 दीस सेम सिच्युएशन आसतलें. गोमंतक TV खातीर हांव गौरीश गांवकर. गोयचे आदले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांकां मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान निरोप दिलो. 2021 ते 25 ह्या कार्यकाळात तांणी गोंयचोच राज्यपाल म्हूण पदभार सांबाळ्ळो. तांच्या कार्यकाळात लोकांचे कल्याण आनी राज्याचे उदरगती खातीर ते वावुरल्यात. विकसीत गोंय 2037 खातीर तांणी दिल्ले प्रोत्साहन गोंय याद दवरतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें. तांकां बरी भलायकी, शांती तशेंच तांची राष्ट्र सेवा चालूच उरची अश्यो शुभेच्छा मुख्यमंत्र्यान दिल्यो.
शिवोलच्या बामणवाड्यावेल्या बस स्टॉपाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. वेळार दुरुस्ती केली ना जाल्यार हो बस स्टॉप केन्ना कोसळूं येता. सद्याक बशीची वाट पळयत रावपी प्रवाशांच्या जिविताक ह्या बस स्टॉपाक लागून धोको निर्माण जाला. पळयात पुराय बातमी. शिवोलच्या बामणवाड्यावेल्या बस स्टॉपाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. हो बस स्टॉप मोडपाक पावला. बशीची वाट पळयत रावपी लोकां खातीर हो बस स्टॉप सामकोच धोकोदायक जावन आसा. बस स्टॉपाच्या वण्टीक वेरो गेल्यात. कॉन्क्रिटाचे कुडके तुटून पडपाक लागल्यात. एखाद्री दुर्घटना जावचे पयलीं ह्या बस स्टॉपाची दुरुस्ती करची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. बामणवाड्या हितून बस स्टॉप तो सारको डिलॅक्टेड कंडिशनान आसा. आमी 1.5 म्हयनो जालो फॉलोअप चालूच आसा. कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी लेटरां केली. PWDक सांगले, RTOक सांगले, ट्रॅफिक सेलाक सांगले की तो बस स्टॉप इतलो बॅड सिट्युएशनान आसा की तेजेर न्हू गाडी मारल्या कोण तरी रातची. गाडी मारून तो पळला. तिचो व्हडलो ट्रक टायप तो, कित्याक वयरसूनच मोडला तो. आनी तो बरो आसलो, गूड कंडिशनान आसलो. इट वॉज बिल्ड इन 1994. आनी तो RDA थ्रू केल्लो. RDA थ्रू सो तेजी पार्टी बरयल्ली आसा थंयसर, बरयल्ली आसा थंयसर. सो तेजर आमी इन्स्पेक्शन केलें विथ RTO आनी PWD. सो तेन्ना ती आमकां ती पार्टी बारीकशी दाखवली लायल्ली आसा. सो एज पर दॅट पार्टये प्रमाणे आमी ताका RDAक लेटर केल्लें आसा. कलेक्टराकूय लेटर केल्लें आसा की बेगींतल्या बेगीन हो बस स्टॉप एकदां रिपेर करचो, अदरवायज एटलिस्ट तो काडचो. कित्याक तेजी जो वयलो छप्पर आसा जो कॉन्क्रिटाचो आसा, एक 2x3 आहा तो, 2 मीटर बाय 3 मीटर. इट मेट फॉर एनी टायम कडच्यान. आनी लोक मेन म्हणजे सकाळी फुडें लोक कॉलेजीक, कामाक, भुरगीं, लोक सगळे आमचे जे लोकल रेजिडंट्स आहा ते सगळे थंयसर रावता. आनी पावस येयल्या कारणान थंयसर आनी खंय शेड ना. सो फोर्सफुली त्या शेडीन भितर रावचेच पडटा. एक अम्ब्रेला आनी कांय ना जालें. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन बेगींतल्या बेगीन हो बस स्टॉप रिपेर करचो, नाजाल्यार एटलिस्ट तो काडचो. कित्याक एनी टायम कॅज्युअलिटी जावं शकता. तशेंच जो सायडीचो नेबर आसा तेंच्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा. आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां बस स्टॉपाक एक जागो दिवचो. कित्याक ट्रॅफिक सेल म्हणूंक लागले की आमी सरपंच हे गाडी जो बस स्टॉप आसा सारको मेन जंक्शनारूच आसा. सो गाडी बसी रावता आनी ट्रॅफिक जॅम जाता. सो रिक्वेस्ट ट्रॅफिक सेलान केली की मातसो सायडीक घेवचो बस स्टॉप की ट्रॅफिक कंजेशन जावचें न्हू. सो ते ओनरान आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा की तुमकां आमी एक सायडीक एक जागो दिता. 2 मिटराचो जर आमकां मेळ्ळो आमी वेल्यान. कित्याक लोकांक मेन म्हणजे थोड्या लोकांक उबें रावपाक जाय. सर पण आयज जर ते कंडिशन बस स्टॉपाची कंडिशन सारकी बिकट आहा. खंयच्या टायमार तो कोसळून मोडूंक शकता, इंजरी जावंक शकता, वो कोणाचो तरी जीव वचूंक शकता. टेम्पररी बेस कितें करूं शकता पंचायत तर्फे की बंद करूं शकता सद्या? आमी नोटीस मारली, पब्लीक नोटीस मारली की बाबा डू नॉट यूज दीस बस स्टॉप. बट लोक आयकना. लोकांनी ती पिजूनय उडयली. ते 3 नोटीसी मारलेल्यो आमी पंचायती थ्रू भितरल्यान. ती नोटीस काडून उडयतात आनी लोक थंय उबे रावतात. ओके. सो हेचेर तुमी फॉलोअप घेतले आतां? हय हय सर, फॉलोअप चालूच आसा. आमी MLAकूय सांगला की रिक्वेस्ट केला की तिका एक CC कॉपी केल्या आमी ती फॉलोअप घेता की बेगींतल्या बेगीन हो इधर रिपेर करचो, अदरवायज काडचो. 2 गजाली. परत आतां नोटीस बीन मारल्यो वयतलो, बोर्ड थंय मारलो वयतलो तुमच्या तर्फे लोकांक? कित्याक 4 दिसां पयलीं नोटीस मारलेली, परत ते कोणी तरी काडली. थंयसर मेन म्हणजे कितें आतां रातचे लोक ते ड्रिंक्साक बसतात, मस्ती करतात थंयसर. तेच करतात ते बस स्टॉपार बसून मेन. आनी ट्रॅफिक पुलीस येयले आमी पुलिशेक फोन मारता त्या टायमार ते पळयता, परत येतात परत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. नियोजित RMC प्रकल्पा वयल्यान आयतारा जाल्ली मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली. गांवांत हो प्रकल्प नाकाच अशी मागणी ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत लावन धरून ह्या प्रकल्पा आड थाराव घेतलो. लोकांक नाका जाल्यार प्रकल्पाची परवानगी फाटीं घेतले अशें पंचायतीन ह्या वेळार स्पश्ट केलां. सरपंच मानसी कवठणकरांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकर आणि हेर मेळून सगळे पंचवांगडी हजर आशिल्ले. ग्रामसभेक जेमतेम 30 ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. नियोजित RMC प्रकल्पा वयल्यान ग्रामसभा बरीच गाजली. ह्या प्रकल्पा सयत खेळा मैदानाचो मुद्दो लेगीत ग्रामसभेत तापलो. खेळा मैदानाच्या विशया वयल्यान तर ग्रामसभेत हजर आशिल्ल्या तरणाट्यांनी पंचायत मंडळाचेर प्रश्नांचो शिवूर केलो.
कन्स्ट्रक्शनाक आमी ह्यान पयलीं अपोज केल्ले, तेजी NOC रिवर्क केल्ली, रिवर्क करून ते आमी स्क्रॅप करपाचो ठरयल्लो. तेज्या उपरांत तेणी आमी सांगलेलें की आमची तो स्क्रॅप जाल्या उपरांत जर परत येतलो जाल्यार एक ग्राम सभेन तेजी सगळे डॉक्युमेंट आहा ते प्रोड्यूस करया आनी लेट्स सगळे डिसायड करया की बाबा आमकां जाय की नाका. तो RMC प्लांटाक लागून खुबशी सामकी हानिकारक आसा, कारण आतां तो पावसान कांय कळना. आतां तेंच्यांनी सगळे ते सेटअप बसयल्लो आसा आनी तेजी जो धुल्लो आसा, तेजी जी कस जो आसा तो 2-3 वॉर्डांक इफेक्ट करतलो. सो आमी परत सगळे लोकांनी ग्रामस्थांनी ताका अपोज केला आनी तो नाकाच म्हणून ठरयल्लो आसा. परत आमच्या सरपंचाक आमी एक सांगलां की सरपंचानूय आमकां एश्युरन्स केला की तो जावचो ना आनी 15 दीस दिल्लेले आसा. सपोज जर स्टार्ट जालो जाल्यार सरपंच आमची इवन बॉडी आसा की तेजेर एक्शन घेतली, पुलीस कंप्लेंट करतली. 20 वर्सां आमी झगडटा ग्रावंडा खातीर. आयज मुळगांव कुंडादीन जागा दिल्ली आसा, पण आयज पंचायत तो ग्रावंड बांदूंक ग्रावंड बांदपाक इनिशिएटीव घेयना. म्हणून आयज त्या इश्यूचेर सगळे भुरगे आमचे यूथ जे आसा ते सगळे येयल्ले आनी तेंच्यांनी हो इश्यू मांडलो आनी तांकां फुडल्या संडे आर्किटेक्चराक आफोवन तेचेर कितें तरी सोल्युशन काडचें अशें तांकां आमी सांगलेलें आसा. हांगासर आयज आमची लोकां बरोबर ग्रामसभा जाल्लेली आसा आनी त्या ग्रामसभेक खुबशे पॉयंट्स आमचे येयलेले आसा ग्रावंडाचे ग्रावंडा बद्दल, जो आमकां मुळगांवाक जावं त्या ग्रावंडा बद्दल. आमकां 3 कोटी दीन दयालाचे स्किमीचे आमकां मेळोंक ना, मेळपाचें आसा. ते आमकां मेळचें ना, ते पार्टली सँक्शन जावन येवन कामां जितली पास जाता तितले ते पयशे सँक्शन जावन येतले. आमकांय बी ग्रावंड जावपाचो खूब आमकां हें आसा आनी आमी ताका लागून प्रयत्न करतलीं आनी ग्रावंड जाता तितको बेगीन करपाचे आमी प्रयत्न करतलीं. सेकंडली मायनिंगेचो जो इश्यू येयलेलो आहा, मायनिंगेचे आतां कितें मायनिंगेचे जितले आमी पॉयंट्स तेंचे कडेन मांडलेले आहा, नायट शिफ्टीचे, बफर झोनाचे, RP 2021 प्लॅन सगळे आमी तेंचे कडेन धाडून जालेले, पण आमचो तेंच्यांनी एकूय इश्यू सॉर्ट आवट करूंक ना. आतां हळू हळू एक कितें करता अशें कमिटी कडसून म्हाका आयकपाक येता. आमचे कडेन मागीर ऑफिशियली येवंक ना की अशें तुमचे पॉयंट सॉर्ट आवट जाता अशें सांगपाक, पण शेताचे कमी पयशे दिवपाक तेंच्यांनी ते स्टार्ट केल्या अशें ते कमिटी कडसून म्हाका आयकूंक मेळ्ळेलें आसा. आनी अशे खुबशे इश्यूज आमी हांगा बसून सॉर्ट आवट केलेले आसा आनी सॉर्ट आवटूय जावपाचे आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. TEN बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक